पहिल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सगळेच राजकीय पक्ष नेटान तयारेक लागल्या। देखून सगळ्याच मतदारसंघात खर लढत पळोवपाक मेवतली। हातून भर म्हूण सांखळे मतदारसंघात बदलपी राजकीय समीकरणाचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरलां। काँग्रेस उमेदवार धर्मेश संगलानीचे लागींचे समर्थक म्हूण वळख आसल्यान रियाज खानान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक तेंको दिला। रियाज खानाचे हे कृतीक लागून काँग्रेसींतलो भितरलो वाद उक्ताडार आयला। देखून काँग्रेस उमेदवार धर्मेश संगलानीक वेंचणूक जिखपा खातीर कितें रणनीती आणटा हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा। येयल्ले आसा जमलेले आसा आनी आमचो तांकां आशिर्वाद आसा, सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आसा। पयली आमी आज सांखळेंतल्या सगळ्या ग्रामदैवतांक नमन करून ग्रामदैवतांचो आशिर्वाद घेवन त्या बाबलपिराच्या ह्या पवित्र स्थळांत आमी सगळे जाण हांगासर आसा। बाबलपिराचो आशिर्वाद घेवन आमी इलेक्शनाच्या प्रचाराक सुरवात करता। आमच्या हांगासले सगळे मुस्लीम भाव आमच्या बरोबर आसात। रियाज आसा, बाकीचे सगळे जाण, नाजीर भाई आसा, कमल भाई आसा, बाकी सगळे जाण ज्या मोठ्या उत्साहात तुम्ही सगळे जाण हांगासर जमल्या दाखोवन दिता की तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी म्हाज्या बरोबर ह्या येता त्या 14 फेब्रुवारीच्या इलेक्शनाक तुम्ही सगळे जाण म्हाज्या बरोबर रावतले। हांव दत्त महाराजां कडेन मागता आनी बाबलपिरां कडेन मागता की येता त्या निवडणुकीक सांखळेंतल्यान म्हाका तुमी खूब मोठ्या मताधिक्यान तुमचो सगळ्यांचो हे आशिर्वाद जो आसा हो भारतीय जनता पार्टी खातीर कमळा खातीर दिवचो। निश्चितच तुम्ही हांगासर आयल्या, तुम्ही सगळे जाण कमळाक मोठ्या प्रमाणात कमळाक मतदान करतलेच, पण जे आयज हांगा येवंक ना तांकांय तुम्ही सांगपाची गरज आसा, तांकांय तुम्ही कन्विन्स करपाची गरज आसा की आमी मत हे मुख्यमंत्र्या खातीर मागता, आमी मत हे सांखळेच्या विकासा खातीर मागता आनी निश्चित रित्या सांखळेंतली ओवरऑल डेव्हलपमेंट तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या आनी हाज्याय फुडली डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जे देवाचो आशिर्वाद आसाच आसा म्हणजे बाबलपिरा कडेन तेंच्यांनी सांगणे करता आसतना सांगलें की दोतोराक आमी मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिवपाक जाय। त्या बरोबर लोकांचो आशिर्वादूय तितकोच म्हत्वाचो आसा आनी तो जन आशिर्वाद तुमच्या सगळ्यांच्या रुपी उरलेल्या लोकांक तुमी कन्विन्स करतले, उरलेल्या लोकांक तुमी सांगतले आनी आमकां येता त्या 14 तारखे दिसा ह्याय वार्डा वयल्यान मोठे मताधिक्य जे आसा ह्या फावटी आमी अपेक्षीत आसा आनी निश्चित रित्या म्हणजे ज्या पद्दतीन तुमी सगळे जाण हांगा जमल्या त्या पद्दतीन ते मेळटले।